Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, for those of you who are new here, I want to humbly welcome you. आणि सो पळय म्हाज्या बारा कोण आहा तो पळय भेज्यो सन्स आवट सारको हे समज ऑन गरम कशी गरमी कशी आहा आनी हो पळय सारको सोमते हांगा म्हाका काडून कसो रावलो इपीस म्हणटा मामरगडी. सो गायज म्हाज्या बारा हा मामा दादा मामा हा हाय हाय दादा आमचो हा पतिदेव ऑल गुड. सारखे हे बघात हाय बाहेर काढलेलो होतं बायला हा सारखे लांब हाती घालून बायले स्लीवलेस घालून एक चोड गरम जातोय कितें गे चोड गरम जातोय गो तेका सो मात आयज बरो वेदर आहा सो भेजेवण पालाला आयज आमी बरी केक करी खंय सो ही केक न्हू आमची एक हिस्ट्री आहे फॅमिली केकीची सो ही केक फर्स्ट टायम न्हू भेजेवण केलेली लायक फ्यू इयर्स बॅक आनी ही सगळ्यांक इतली बरी लागली चड एक्सपेक्टेशना भायर कशी सो ती आनी केक आनी केन्ना करून ते खूब फावट जाता सो ती मागीर आतां तो खूंय आतां कितली तेंपान आतां आपूण तो केक कोत्ता ती केक सो ती केक कोत्ता म्हणून हांवें म्हणलें चल व्लॉग करुया लोकांकूय दाखोवया केक न्हू आमचं सामकें ते केकीचे एडमायर करतालो तो मनीस ना सद्या आतां तो आफ्रिका गेला गेलो. सो बेसिकली क्रिश्मा ती सारकी चड लायक ती केक क्रिश्मा पीस जाल ती केक ती म्हाका तें जायत पाड जाल ती कोर म्हूण बेजार येता ती करपा तरी पूण इलो तेका हांव काडून दवरतलो सायडीक कित्याक तें कितले पाड सांगता म्हाका ती केक कोर 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 सो या तूं म्हणटली केक केक कहली केक तरू म्हणटली केक जाल तें सांगताय तूं कोहली केक ती हेची ती केक जाल तें सांगू सरप्रायज ती केक ती कातूंत तें सांगपाक कोहली ती कॉमेंटान. सो आतां आमी हिंगा येयलें शॉपिंगा येयलें शॉपिंग म्हणल्यार बेश्टें आमचे कडेन थोडी वस्तू कितें नाय तें घेवपा येयलें आनी सो या मागीर आमी वयतलीं आनी हें करतलीं स्टार्ट करतलो केक. सो येस सो लेट्स गो. आनी आमकां थोडें बेश्टें सामान जाय सो या मागीर मेळटाय तुमकां आमी सो सी यू लेटर गायज. चल कोण शुगर पावडर शुगर वनिला हां बड वनिला वनिला घाल घेवया काय जालें आमचें शॉपिंग म्हणल्यार बारीक आमकां न्हू बटर मिल्क मेळना सो सो गायज आतां आमी घरा येयलीं आनीक आमकां न्हू एक्चुली बटर मिल्क मेळना सो आमी बटर मिल्क हाडपा आमी आल्दी गेलीं आल्दीसून मागीर आमी टेस्को गेलीं आनी लिडलानूय पयलें सो आमची भेजेवण होममेड केलें बटर मिल्क इजी हुई इजी पळोवंक गेल्यार तुमी आनी केन्ना वचना काय बटर मिल्क बजायन जाल्यार होममेड इजी. दूद घालाय आनी लिंब घालाय कितले ती क्वॉन्टिटीन तें युट्यूबाचेर चोया तुमी जालें मार कुल्यार रेडी बटर मिल्क दाखोय म्हूण केलें तें इजी सामकें इजी पळय मुगो सकाळ बेगीन उठलेलो म्हाका बटर मिल्क दिसपडना दिसता पळय बटर मिल्क केलें तेणी आनी तें 10 मिनट दवरूं जाय. सो गायज पळय आतां केकी प्रोसेस स्टार्ट जाता आनी सायडच्यान आमची पिझ्झाय चलता दाडान पळय पिझ्झा केल्या ती पोटडे आनी पळय आज पिझ्झा डिनर आहा आमचो आहा पिझ्झा डिनर सो येस आयज पिझ्झा आनी केक खातोली आमी वेज कितें करता पळोवया पळय गायज कितें करता पळय तो तूं कितें कोत्ता आं तुजें काम कितें
माझे काम शूटिंग काढपाचे किती काम गो तुझे हय. हा माझे काम गाईस माझे काम ब्लॉग करपाचे बेस्ट काम तुझे कितली हार्ड जाण बरें काम माझे ब्लॉगिंग म्हणल्यार तुका इझी दिसता ब्लॉगिंग कितली हार्ड सोडू आ सोडू सोडू जाण मोठा सोड मोठा कोण कोत्ताय तेंक खबर आहा आसतलें गायजांक कितें सांगता कितली हार्ड तें प्लस मागीर आतां तें एडिटींग करपा जाय बसोन होई पोडलें सोड म्हाका तेंगेली बाय पोटा So guys, I'm now itly tired. Like I'm very tired because as early start halo. So I woke up like 4. So काय उठलेले हांव 4 आनी हांव तुमकां कळत आसत म्हाजी दोय पळय सारकी हें जालें बट या गोवा केक करपा जाय हें ताका हांव सपोर्ट करता सपोर्ट हांव तुका कोत्ता मुगो सो या आमचो न्हू आमी पूण हें कोत्ताय तो मायक्रो आमचो हें आहा तो मातसो हें जालो कितें जालो मायक्रो हें आवन आहा तो आमचो व्हडलो आवन आहा तो मातसो चलना सो आमी धाकट्या आवना करताय बेजो एसिस्टंट कोको पावडर घे तू एक्चुअली तेट तुजो एसिस्टंट जावपा लागता चिंकता न्हू गो ओय तूं मार घे ना ना तोच तूं मनीस हय रिटायर जावन दुसरे येत न्हू सो पळय आतां तो रिटायर जावन हांव रिटायर जालो न्हू म्हाजे चोड येतोले हा. ते म्हाका सांगताले डडाळा अशें कर डडा तशें कर म्हाका आयकोचें पडटलें हो सदां तोच मनीस उत्ता सो गायज आमगे न्हू वॉशिंग मशीन चालू आहा सो तेजो आवाज येतलो तुमकां शी आ ओय आमी पिझ्झा खावपाक घालो कितें पिझ्झा गरम हा तेचो खावंक जाय कितें काढ गोवा टॉपिंग बोल ना सो गायज हितून न्हू हें हा ऑल पर्पज फ्लावर हा मागीर कोको पावडर हा आनी बेकिंग सोडा हा आनी हें हा आनी कितें हा रे हितून कितें हितून आनी कितें हा कितें आनु हितून बेकिंग सोडा Cocoa कोको पावडर ऑल पर्पज फ्लावर फ्लावर आनी हें न्हू सॉल्ट आनी सॉल्ट ड्राय इंग्रेडियंट्स पळय सायडीन हाय ते आनी तो पळय वेट इंग्रेडियंट्स हे सायडच्यान करता सो बटर काडलो ताणें साखर बटर घेयलो पळय ताणें सायडीन 1.5 हें हा हितून पळय येता ती केन्नाय कितें करपाची तेच दिसा ती हांव ना खंयच्यान तेजें उजवाडलें तें आपणा केक करपा जाय म्हणपा लागलो आनी या आनी हांव सारकी टायर्ड जालेलें आहा लायक आय जस्ट वॉन्ट टू गो टू स्लीप शेफ कितें जालें रे धाकटी जालें व्हडली खावं ती जाण शेफ कितें जालें शेफ रेमजी जालें कितें करता आगो. भायर आगो कुजना घे ये ओ बोल जाय पडो तेका हें धाकटी हिसोब केलो धाकटी जाली खंय व्हडलो बोल जावं असिस्टंट सेकंड असिस्टंट पळय हेल्प करता ताका मागीर हेल्प करूं नाका 1 कप बटर मिल्क केदो केलेलें तें सो गायज बेजो आतां दुसरो बॅच कोत्ता पळय हेजो आतां रे मूड ना खंय मूड मुगो सोरांची ताली वेतेनी मुडोन वॉयस कितें आमकां हें पडत ना कितें आमचें कितें कॉपीरायट कॉपीराइट वेतेली मोडोन ते गोंया कशी जातेली लुईस जातली फोडून तेलीच पवा बेस बेस जाले जालें गो केक हा मम्मीची उठली
Mam जाय ते वक्तार माम येयल्या जाली गो केकू 3 hours time. बायबल आसताली मगो 3 hours time. बायबल आसला ना जाऊ ना तूय झाली की तूच ना नव्हे तू आल्यार येन का हातो खाले आम्ही हांव म्हण कितें करतलें हा सो बेबी आत कितें कोत्ता ही बरी भाशी इचार कितें वयता कोत्ता ओके आता हे कित्याक हो हे कितें आतां कशें वयता कित्याक कोत्ता सो गायज आतां आमचो एक बेस जाला आनी हांव दाखयता तुमकां सारकें बरें नीट ना तें आं तो नीट एक पाटी हे सगळे केक जाल तेन्ना क्लीन करतालो न्हू तें केक जाता डेकोरेट आमचो डेकोरेटर कोत्ता थोडी हें कर ना आनी तू कोण कॅमेरामॅन 4 ना बाबू कितें हिंगे लायना कशी आमची केक बरी अपिलींग ना सो अपिलींग ना ती तितली अजून केक जावं गो ती मध्ये कर गो कितें बेश्टें रावंड करयता तें फूल कशें ह्या दी न्हू गो सार मोदी नाश कोत्ता ते जावं ना गो तशें कितें जालें गेली जिलेबी करून केले काय वो मोदी बरे आले मातशें हे मातशें फ्लॉप जाले गायज ते आमी हे आमचे मेल्ट जाले एक्चुली भितर धरून आमकां उडा आसून आमी तीर सोरपाक गेली तें तशें उरली थिंग भायर आनी तें मेल्ट जालें इट्स ओके हांव मेवल्या पुरो आमकां पूण हे केकीचें नांवूच दाडोय बोडोय सगली तुझे टोहले दिसता केकी नांव दाडोय बोडोय दाडोय बोडोय 100 उडोय दाखयत आतां फूल सो शोरूम आयली हांगा शोरूम आयली पळय हा पळय कशी आहा ती केकू नायस हा गो वाव आवय तेज फर्स्ट रिएक्शन काढताय ओय. हांव ते उठली दिल्लेले वाव थँक यू दामूड प्रीटी मुडगो दिता दिता सो फायनली आमची दाडोय बोडोय 100 उडोय केक जाली तेजें नांव तें आमी दवरलां बट हावपा बरें लागता आमी आजून हांव नाय स्पंज हाडलो ना रे ओके कोरपा आतां कोण आसता मनशाचो बेश्टी बोल लागना हांवें केलेलें बाबा कळ्ळें तुका आतां आमी फायनली वयल्यान दाखय मुचेरी बघायला ती मिकन कश दिसलो तुका बरें जालें हा मगो ओके हावपा खूब बरें लागना कातोर हाडगी हापी दी म्हणटा ती हापी दी अरे केक कातोरी मरे तू कातोर मरे ए बांगरे ते हॅपी बर्थडे म्हणा हॅपी बर्थडे टू यू ना ओ दित मग साहेब हे हाडगो प्लेट हाड आणि तुम्ही हा काढ इलो हागो Yummy, huh? Thank you, Damud. So, guys, that's it for today. Inga vlog am kabar gottai. I will see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye bye. Bye bye.